Your MLA right the first had said, and this, as far as these alliances are concerned, that Patkar should become an MLA before, and he would realize the importance of alliances. He would become a पळय कशें आहा, एल्टन वयान म्हज्यान मातसो व्हडलो, इज माय बीग ब्रदर, आनी एल्टनाक दिसता की हांवें 2027 निवडून एसेंब्लीन वचचो, ही ताका भितरल्यान ताका ते इमोशन्स आसा. सो एल्टन पळय कितें उलयला न्ही, एल्टनान एक्चुअली खरें म्हणल्यार म्हाका चार्ज केला की आतां वचून सारकें काम कर आनी 2027 जीक. आतां एल्टन हो एका मतदारसंघाचो आमदार, आनी एल्टन कितें उलयता तातूंत चूक ना. आय अग्री 100%. लास्ट टायम नियर 320 मतां कितें पडलें जाल्यार हांवूय आमदार जावपाचो. पूण आज एल्टन हो केप्यां मतदारसंघाचो आमदार. सो तो आपल्या पुरती ताच्या मतदारसंघाचे सेंटिमेंट तो व्यक्त करता. आतां बिंग अ पार्टी प्रेसिडेंट, ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज गोंयान हांव भोंवता, लोकांक मेळटा, लोकांचे सेंटिमेंट्स म्हाका कळटा. सो वेन आय टॉक इन द होलिस्टीक व्यू ऑफ एंटायर गोवा. I don't talk in terms of one particular constituency. You will take his advice to contest. न्ही ताचो एडवायस की ताका दिसता न्ही आज जिखून असेंब्लीन पावचो. सो आय थिंक दॅट इज अ मोटिवेशन वीच ही हॅज टोल्ड मी की बाबा वचून लोकां कडेन काम कर आनी जिखपाची गरज आहा इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दॅट इज अ गुड पॉझिटिव्ह थिंग. Basically, you will have come from Delhi after a meeting with top leaders. What? No, I had gone yesterday for some urgent. No. Basically, what is the stand of the party? No, regarding the alliance, see, it is very clear, and I have told it in the press conference also, that Congress strongholds constituencies are there. We are not going to compromise. Tomorrow, if somebody says ki Eltanachi केप्या कार्ड आणि alliance दी, I will not give. कुकोळे युरी आलेमावची काढून दी म्हणल्यार I will not give. फाल्यां आंदोना काल्लुसाची तुवें सांगलें म्हाका कार्ड आनी alliance दी, कशें दिवं हांव? We have a sitting MLA there, man. There are other 8 constituencies where we have gone. So Congress stronghold constituencies alliance mente जावपाचें ना. There will be no compromise. Where certain other constituencies where relatively we are weak or our vote share is less, there we can think of like-minded कोणाकनी येवनी. No, but the recent election, like the Lok Sabha election, not the Zilla election, in some constituencies we have seen the Congress coming back to the big bang, like in Delhi and Benoli. What will be a stand as far as this? See, लोकसभा इलेक्शनाक हे आरजी म्हणटे आशिल्ले ते आमच्या अगेन्स्ट उबे रावल्या मरे. I'm talking about Now, आम आदमीन कितें क्लेम केल्लो? See, आम आदमी is the one who is saying that we will go solo, we don't want alliance. We are not saying, they are saying. अरविंद केजरीवाल आणि आयरनी इज की जेन्ना बीजेपीचो कोणी होम मिनिस्टर आयलो तेन्ना केजरीवाल गोंयांत, बीजेपीचो नॅशनल प्रेसिडेंट आयलो तेन्ना केजरीवाल येता. सो हें कनेक्शन म्हाका समजना कसलें. दुसरे, आम आदमीन जो क्लेम केलो की आमी आशिल्ले म्हणून लोकसभा जिखले, ते ह्या झेडपी इलेक्शनाक तूं पळय मरे. वी हॅव प्रूवन आवर लिडर्स हॅव प्रूवन, आवर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वॉज फायटिंग फॉर मी वेन बाय इलेक्शन हॅपन. जेन्ना लोकसभा जावन इमिजिएटली बाणावले बाय इलेक्शन जालें, आय वेंट अगेन्स्ट देम and they have proven me wrong this time. They had told me that Congress will win and they have won. Banawale also they have won and Meldi also they have won. So they have defeated and showed that Aam Aadmi's presence is now. So what kind of alliance are we talking? Congress is emerging strong and this time 11 सीटा दिल्या मरे गोंयकारांनी. एट ग्रासरूट लेवल दिल्या. सो ग्रासरूट लेवलाचेर लोकांनी ह्या फावट डिसायड केला की 2027 काँग्रेसीची सरकार जाता.